घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. घेयात आणि पियेयात हे म्हजें रगत तुमचे पासत दिवचें. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आयच्यान आमी पास्काचो त्रिदूम आरंभ करता आनी आयच्या दिसा निमाण्या ब्रेस्ताराचो संभ्रम वा निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आमी आज हांगासर संभ्रमता. आनी आयचो हो सगलो संभ्रम अर्थाबरीत रितीन समजूंक येवकरिस्ताचें महत्व जाणा जावंक तुमचे मुखार एक घडीत हांव दवरतां. डॉन हेल्डर कॅमेरा रुस्पेचो महाधर्माध्यक्ष आपलो अनुभव हे परीतो वांटून घेता. एक फावटी एका फिरगजेचो मुखेली ताचे मुखार येता आनी म्हणटा, चोर इगर्जंत येवन सिबोरियम ते चोरून घेवन गेले आनी सिबोरियमांत आसले कुमगार धडणीचेर उडोवन ते गेले. आनी धर्माध्यक्ष ताका म्हणटा, आमी सगळ्या देशाच्या लोकांक सांगाता आपया आनी आमच्या पातकांच्या परतवणे खातीर आमी थंयसर एक पुरसांव काडया आनी हो पुरसांव काडच्या खातीर सगळो देशाचो लोक जमता. आनी रुस्पेचो धर्माध्यक्ष हे परी लोकांक म्हणटा, ह्या चोराच्या नेणारपणा खातीर आमी देवा लागीं बोगसाणी मागया. पूण आमच्या देशजींत आनी गांवांत सभा लोक धुळींत, कश्टांत आनी दुबळीकायेंत जियेतात. हाच्या विशयांत कोण उलयता? आनी सगळे लोक मावून रावतात. आयचो संभ्रम केवळ संभ्रमा पासत न्हय, तो कार्याळ जावन जिणयेंत पाडूंक जाय. जेजू आपल्या दिंबेर पडून सिसांचे पांय धुताना ताणें तांचे मुखार हे सवाल दवरले. आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी हो मोग आमच्या कार्यान वा आमच्या जिणेंत दिसूंक येवंक जाय. तर आमच्या मुखार पयलें सवाल, जुदेव पास्काचो दबाजो कसो जावन आसलो? देवान इस्रायल पोरचेक मोइशेच्या मुखेलपणा वरवीं इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान सुटका दिली. तांच्या सुटके आदीं ताणें पास्काचें जेवण जेवंक जाय आसलें आनी आयचें पयलें वाचप ह्या पास्काच्या जेवणा विशयान संपूर्ण नियमांचें विवरण आमच्या मुखार दवरता. हें एक कुटुंबाचें जेवण जावन आसलें. वर्सा मदें हर एक कुटुंबाक एक पवित्र वेळ जावन आसलो. हो संभ्रम चलोवच्या वरवीं मोइशेचो नियम संपूर्णपणी ताणें पाळ्ळो. कुटुंबाच्या सांद्यांक ताचे विशयांत कळीत आसल्यारय निमाणो भुरगो आपल्या बापायक ह्या संभ्रमा विशयांत सवाल करता आसलो आनी बापूय आपल्या पुताच्या सवालाक विवरण दिता आसलो. आनी सगळे इस्रायल लोकांची इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली परिस्थिती ताका विवरसून ह्या पेस्ताचो ह्या दबाजाचो संभ्रम ताका तो स्वस्थ रितीन कळीत आसलो. तर दुसरें सवाल, निमाण्या जेवणाचो दबाजो आमी कसो समजता? आयचो वांजेल अनेक कुटुंबा विशयांत उलयता. जेजू आपल्या 12 आपोस्तलां सांगाता आसता आनी थंयसर आपलें हें निमाणें पास्काचें जेवण तो आरंभ करता. आनी ह्या 12 आपोस्तलां मदें जो हांव प्रायेन ल्हान आसलो आनी देखूनच भोवशा ह्या जेवणा विशयान ताणें जेजूक सवाल विचारूंक पुरो. पूण जेजू ह्या जेवणाक नवो अर्थ दिता. जेजू निमाण्या शुक्रारा कुर्सार कितें सकट सोंसचें विशयान तांकां उगडास करून दिता आनी जेजू येवकरिस्त घडता आनी मनशाक पातकांतावन तो पयस काडटा आनी अशें देवा थंय ताका राजितो करता. देखून आयच्या ह्या निमाण्या जेवणांत वा जेजून घडलेल्या ह्या पास्काच्या निमाण्या जेवणांत थंयसर थोडी संख्या आमी पळयता. पयलें, जेजू ताच्या आपोस्तलांचे पांय धुता. दुसरें, तो येवकरिस्त घडता आनी तिसरें, मोगाचो मानदान दिता. आनी हांगासर जेजू तांचे मुखार थोडी सवालां दवरता. तो म्हणटा, तुमकां कळीत जालें हांवें कितें केलें म्हूण? जुदेव संप्रदाया प्रमाणें घरांत आयल्या सोयऱ्यांक पांय धुवन स्वागत करताले. पांय धुवचे सेवकान वा गुलामान जावन आसले. आनी हांगासर आमी पळयता जेजू हो संप्रदाय मोडटा आनी आपूण सेवक वा गुलाम जाता आनी ह्या सगळ्या आपोस्तलांचे पांय धुवच्या वरवीं तांकां तो एक देख दिता आनी हेरांक तांणी तशेंच करूंक तांकां एक आदर्श वा एक मार्गदर्शन तो दिता. उपरांत म्हणटा, हांवें तुमकां एक देख दिल्या. जेजून सिसांचे पांय धुवचे
खालतेपणाचो शेगूण जावन आसा तो खालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत। तशें करच्या वरवीं आमकां शिकोवंक तो आशेतालो खंयचीय सेवा ल्हान वा व्हड ती सेवा जावन आसा। सेवा क्रिस्तांव जिणेचो शेवट जावन आसा। हर एक सेवेक आमी सडवणेचें मोल आसा। देखून संवसाराचे मनीस मात्र व्हड वा ल्हान म्हणले व्यत्यास करतात, पूण देवा मुखार आमी सगळे एकच रतीचे जावन आसा, कित्याक आमी हर एकलो देवाचे भुरगीं आनी ह्याच खातीर एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाची सेवा करूंक देवान आमकां आपयला। तर तुमी जिवितांत पाळच्याक म्हूण धरून जेजू म्हणटा कोणी वर्तो जावंक आशेता तो खालतो जावं दी, तो सक्तांचो सेवक जावं दी। आनी आमी वाचतां मार्काचो वांजेला 1:40 ताच्या देखीचो शेवट आमी एकामेकाचो मोग करूंक हांवें तुमकां एक देख दिला जेजू म्हणटा। अशें ताणें हेरांचे पांय धुवन आमकां ताणें एक देख दिला। आनी म्हणून तो म्हणटा जेजू जिविताचो उंडो जावन आसा। आमच्या भावार्थ जिणेंत आमी घट जावंक जेजून आमचे पासून येवकरिस्ताचे घडणावळ केली। जेजू आमचे तावन ह्यो संगती तो आशेता। पयलें आमी ताच्या जेवणांत भाग घेवच्या वरवीं आमी सदां उगडासाक करता हें जेजून सांगलें उतर मुच्या उगडासाक करा। दुसऱ्यान आमी आत्मीक रितीन पोशी जाता आनी ताचो स्पर्श आमकां मेळटा आनी आमकां आमच्या पातकांचें बोगसाणें लाभता। आनी हें जावन आसा जराल रितीन जेजून घडलेल्या निमाण्या जेवणाचो दबाजो आनी ह्या संभ्रमाचो अर्थ। आमी संभ्रमचो येवक्रिस्त आज आमी कशें समजता? आयचें दुसरें वाचप आमी संभ्रमच्या येवक्रिस्ता विशयान जाणा जावंक आमकां उलो दिता। येवक्रिस्त आमी संभ्रमतना आमी थोडे संगती मतीन दवरूंक जाय। आनी हांगासर पळयता आमी येवक्रिस्त संभ्रमतना आमचे दोळे आमच्या निमाण्या जेवणाचेर आसूंक जाय। जेजून आपल्या क्रुसा मरणा वरवीं आमकां साल्वसांव जोड दिला। आमी हर एका पावटी येवक्रिस्त संभ्रमतना होच जेजून खुर्सार केल्लो सॅक्रिफीस आमी परतून हांगासर संभ्रमता आनी अशें जेजून घडलेल्या निमाण्या जेवणाचो उगडास आमी करता। दुसऱ्यान येवक्रिस्त संभ्रमतना आमचे दोळे आमच्या शेवटाचेर खंचोवंक जाय। हाचो अखेर आमच्या मरणांत आमी देखतले। एक फावटी आमी मेल्या उपरांत ह्या सर्गीच्या जेवणांत जेजू थंय आमी एक जातले आनी थंयसर हो संभ्रम आमी चलयतले। आनी म्हूण धरून येवक्रिस्त क्रिस्तांव समुदायाक कुडीच्या खाणा बरी आत्मीक खाण जावन आसा। योग रितीन संभ्रम आनी क्रिस्तांव कुटाम भावार्थान वाडटले। म्हणटा आसतना येवक्रिस्तांत आमी योग्य रितीन भाग केल्यार आमचे थंय बरेपण येता, देवाची कृपा वाडून येता। येवक्रिस्तांतावन पयस रावा वा अयोग्य रितीन आमी संभ्रमल्यार थंयसर देवाची ख्यास्त आमचेर येवंक साध्यता आसा। देखून हो सगळो संभ्रम अर्था बरी समजोवया आनी येवक्रिस्ताचें महत्व आमच्या जिवितांत जिणेंत जिवंक आमी प्रयत्न करया। तर निमाण्या जेवणाचो अर्थ समजून घेवया आनी जेजून घडले ह्या 3 संस्काराचो गूढ अर्थ समजून घेवया आनी जिवितांत प्रमाणपणी निचेव करया। पयलें येवक्रिस्ताचें पवित्रपण सांबाळया आनी योग्य रितीन ह्या येवक्रिस्तान वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करया। दुसरें देव आपोवण्याक उदारपण दाखोवया आनी तिसरें एकामेकाचो मोग करया। तर येवक्रिस्त जावं आमच्या जिणेचें उगम आनी केंद्र आनी अशें जेजू संगी जेजू सांगता आमचें जिवीत येवक्रिस्ताच्या मोगान भरून सारूंक तोच क्रिस्त आमकां आदार दिवं दी। आमेन।